देवाचो आनी पेल्याचो मोग. देवाचो आनी पेल्याचो मोग जेजूचो श्रेष्ठ उपादेश. सासणीक जिवीत जोडूंक देवाचो आनी पेल्याचो मोग आमी करचो अवश्य. देव आमच्या दोळ्यांक दिसना, पूण आमकां दिसच्या पेल्याचो वा भावा भयणीचो आमी मोग केल्ल्या वरवीं देवाचोच आमी मोग करता म्हूण जेजून सांगल्ली बऱ्या सामारियागाराची वपार अशी आसा. एक मनीस जेरुजालेमांतावन येरिकोक देंवन वेताना सोरांच्या हाताक सांपडलो. ताणें ताचे सगळे नग गायले, ताका मारून घाय केले आनी अर्द जीव करून ताका सोडून गेले. अशें आसता एक याजक तेच वाटेन देंवन वेतालो. ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगलेन सरतेच रावलो. तेच परी एक लेवी थंय तावन पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बगलेन सरलो. शेकी ते वाटेन वेतालो एक सामारियागार ताचे सरशीं पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. लागींसन तेल आनी वायन वतून ताणें ते बांदले. उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसोवन एक छत्राक वर गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणी दिवन ताणें म्हळें, हाची जतन घे आनी कितें सडीत तूं खर्चिताय ते पाटी वेताना हांव तुका फारीक करता. ह्या तेगां भितर सोरांच्या हातांत सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता. शस्त्रान जाप दिली, ताची दया केली. तोवळ जेजून ताका सांगलें, वस आनी तूंय तशेंच कर. मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो वा देवाचें भुरगें. देवान आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडून ताचो मोग आमचे थंय उगडापो केलो. देव आमचो बाप जाल्ल्यान आमी सर्व एकामेका भावा भयणी देखून आमी हर एकल्याचो प्रत्येक जावन दुर्बळ्यांचो, पिडेस्तांचो आनी प्रायस्तांचो मोग करचो आनी तांच्या मोगान देवाचो मोग अनुभव करचो.